तीन केंद्रीय निरीक्षक पावले गोंयांत मेळे युती सरकारांतल्या भाजपा आनी हेर पक्षांच्या आमदार मंत्र्यांक, पूण निमाणो निर्णय घेतलो अमित शहा. काँग्रेस पळयता सगळे मोन्यांनी. धमकी म्हणत वा शिटकावणी, गोवा फॉरवर्ड आनी तीनय अपक्ष जाले एक. आमकां नाका तात्पुरती व्यवस्था, जाय कायमस्वरुपी उपाय, तांणी सांगले भाजपा फुडाऱ्यांक. मुख्यमंत्री पर्रीकार अजूनही दिल्ली हॉस्पिटलांत. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग वचून मेळ्ळो ताका हॉस्पिटलांत. निमणो निर्णय सोमारा वा मंगळारा. इराकांतल्या कुर्दिस्तानात चवथ मनयली गोंयकारांनी. आनी आतां खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक दिल्ली एम्स हॉस्पिटलांत हालयता म्हणसर हांगा गोंयान गोवा फॉरवर्ड आनी तीनय अपक्ष आमदार मंत्री एक जाल्यात. गोंयान आयिल्ल्या भाजपाच्या केंद्रीय निरीक्षकांक तांणी एका सुरान सांगलां, युती सरकारचो फुडारी बदलतना आमकां तत्पुरती व्यवस्था नाका, कायमस्वरुपी उपाय जाय. मोगो पक्षान मात वेगळी भुमिका घेतल्या. पर्रीकाराची प्रकृती नाजूक जाल्ल्या कारणान भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी हाचेर उपाय काडपा खातीर 2 पावंड्यांचेर हालचाली सुरू केल्यात. दिल्ली आनी गोंयांत आयतारा सकाळी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग एम्स हॉस्पिटलांत वचून पर्रीकाराक मेळ्ळो आनी ताणें दोतोरांकडेनय ताचे भलायकेचेर चर्चा केली. दुसरे वटेन दनपार जायसर भाजपाचे 3 केंद्रीय निरीक्षक गोंयांत पावले. राष्ट्रीय पावंड्यावेलो भाजपाचो सरचिटणीस BS रामलाल, जोड चिटणीस BL संतोष आनी गोंय आनी महाराष्ट्राचो चिटणीस विजय पुराणीक ह्या तिगांची नेमणूक भाजपान RSSन केल्या. भाजपाच्या आमदार खासदारांक मेळटकीर हे केंद्रीय निरीक्षक युतींतल्या घटक पक्षांक मेळ्ळे. ह्या वेळार तांकां मेळपाक गोवा फॉरवर्डाचे 3 मंत्री आनी 3 अपक्ष मंत्री आनी आमदार वांगडाच एक ग्रूप करून गेले. विजय सरदेसाय आनी गोवा फॉरवर्डाचे हेर 2 मंत्री तशेंच अपक्ष मंत्री रोहन खंवटे, गोविंद गावडे आनी आमदार प्रसाद गांवकार मेळपाक वचचे पयलीं आनी मेळून येतकीर तांणी कितें सांगलें तें पळयात. We want to ascertain from them their view on the present political situation in the state. They have met our members of the other alliance partners and we want to listen from them what is the view. Our view collectively is that we have to get a permanent solution to the political situation that is existing. Any arrangement has to be permanent rather than ad hoc in the interest of governance of the state. See, governance of the state cannot be ad hoc. Stability, governance and performance is all based on whatever that comes out should be permanent. Tani basically NDA चे आम्ही घटक म्हणून लोकसभेच्या इलेक्शनाची स्ट्रॅटेजी ही एक इवॉल्व करपाकूय ते आयिल्ले आहा. ही स्ट्रॅटेजीचो एक भाग जाता की एडॉकिझम म्हणटा ते सरकाराचेर बरें रिफ्लेक्ट जायना. आयतारा दिसा सगळ्यांत निमणे केंद्रीय निरीक्षकांक मेळ्ळे ते मोगो पक्षाचे 3 आमदार. मंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या फुडारपणा खाला. See, leadership issue at this stage is not important because there is already a leader, Manohar Parrikar. He is the Chief Minister of Goa and under that we are cabinet ministers who work for the people of Goa and for this particular state. Charge भी कोणाकडे दिवपाचे? हांवें सांगलें न्हय, at this stage Manohar Parrikar is the leader. अजून पासून चार्ज जिबीत असले प्रश्न काय डिस्कस जावना. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा आनी व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत आनी इर्शाद शेख. गोंयचो फुडारी बदलपाच्या प्रस्नाचेर भाजपाच्या कॅम्पान मात गोंधळूच चड दिसलो. थोडे म्हणटात मनोहर पर्रीकारच मुख्यमंत्री उरचो, थोडे म्हणटात केंद्रीय फुडारी सांगतात ते मान्य, जाल्यार पार्टीचे थळावे फुडारी सांगतात केंद्रीय निरीक्षक आयले ते फुडारी बदलपाचो प्रश्न सोडोवपाक न्हयच. केंद्रीय निरीक्षक एक एक करून पयलीं मेळ्ळे भाजपाचे आमदार, मंत्री, खासदार आनी पार्टीच्या थळाव्या अध्यक्षांक. एकलो मेळून भायर सरलो तेन्ना खबराकारांनी तांकां धरले. पूण दरेकलो वेगवेगळे तरेन उलयतालो. थोड्यांनी सगळो भार हायकमांडाचेर सोडून दिला जाल्यार थोडे मात उतरां पासून सांबाळून वापरतात. पळयात ते कितें म्हणटात ते. भाई आमचो लिडर आनी तेजेर मागीर पार्टीन डिसिजन घेवचें अशें सांगलां. पूण आमच्या भितर कोण तरी जावचो असो विनंती केल्या. म्हणजे इम्पोर्ट म्हणल्यार कितें? म्हणजे मोदीजी काडपाचें अशें म्हणजे तुमचें म्हाका कळूं ना. इम्पोर्ट म्हणल्यार कितें? ना इम्पोर्ट म्हणल्यार तुमी सांगा ना. इम्पोर्ट म्हणल्यार कळूं ना म्हाका. म्हणजे मोदी सेंट्रल लिडरशीप हाडपाचें मोदीजी तांकां इलेक्शना पयलीं केल्लें न्ही. आतां इलेक्शन काय ना न्ही. आतां इलेक्शन आसा म्हणटा तुमी.
म्हाका दिसता इलेक्शन जातलें टेम्पररी एडमिनिस्ट्रेशन चलपाक जाय मनोहर भाईक रेस्ट दिवपाक जाय मातशे दीस म्हणजे कोण तरी आमचे मध्ये कोण तरी लिडर आमचे मध्ये करपाक जाय आनी ते चलोवपाक शकता फाल्यां भाई येतरी ताका चीफ मिनिस्टर कोणाक घेता पळय मर्ज करता ताका देवपाचो डोंट गो ऑन समबडीज इलनेस ही इज आवर लिडर ही विल ऑलवेज बी आवर लिडर नोबडी कॅन रिप्लेस हिम इन गोवा इन द नियर फ्युचर टू कम आम्ही जे काय आहे आमचे व्ह्यूज काय ते पार्टी लिडरशिपकडे पोहोचवलेलं आहे ते त्याचे ॲनालिसिस करून ते निर्णय योग्य घेतील काय त्यांना वाटतं काय सगळ्यांना each one has a view. I can't disclose it on media. Each one has a view. We have a situation which is being analyzed and let the leadership decide what it is. So we had a cup of good tea, hot tea, Goan tea. Okay. And we've discussed the present scenario in Goa with Chief Minister being not well. So discussion is going on, and also the parliamentary election, North Goa and South Goa Lok Sabha seats. These are the two discussions. They will take a decision on that, and they'll get back to us again. There are two decisions. One is present scenario, what is going on. Chief Minister unwell. So under whose leadership going to fight elections? No. तशें अजूनही जावंक ना काय ते उलोवप. They are trying to understand from every MLA how the government is running, what are the problems we are facing today. Chief Minister unwell, admitted in hospital, and all the other things. So let them come out with a solution. They are sent by the party high command, Amit Ji Shah, the party president, and they are monitoring the situation. Let them come back to us. मला वाटतं ही ऑर्गनायझेशन पार्टीच्या कामाचा हा भाग आहे. पार्टीच्या अशा रेग्युलर मिटिंग्स होत असतात आणि त्याच्याकरताच ही मिटिंग पार्टीची त्यांना मिटिंग असताना अलायन्स पार्टनर आपोआप असतात MJP गोवा फॉरवर्ड ना म्हणून हांवें म्हटलें न्ही की मुखावेली लोकसभा इलेक्शनचो आसा सगळें लक्षांत धरून खरें म्हणजे पार्टीन ह्या सगळ्याच्या संबंधांतलो विचार करपा खातीर आपयल्ले आसा. फाल्यां दनपारा नंतर ना हांव बेश्टो वीश करपा आयलो कितें हो विशय जो आसा तो सगळ्याचें मत घेवंक जाय न्ही फुडें कशा पद्दतीन वचप विशय सगळ्यांक खबर आहा हांवें सांगपाक जाय आज सगळें काम चालू आसा न्ही आतां पयलींच काही गोश्टी उलोवन तातूंत येना न्ही ते वेवस्थीतपणे चलतात ते रिजल्ट तुमच्या शिवाय आनी कोणाक सांगतले तुमकां सांगता. हाचे सारके उरफाटें उलयताले ते भाजपा पक्षाचे थळावे फुडारी. थळावो अध्यक्ष आनी सरचिटणीसान तर सगळो प्रकारूच फाफडून उडयलो. केंद्रीय निरीक्षक फुडारी बदलपाचो प्रस्न सोडोवपाक आयल्यात हेंच ते मानपाक तयार नाशिल्ले. पक्षाच्यो कार्यावळी थारावपा खातीर ते भाजपाच्या आमदारां वांगडा युतींतल्या हेर पक्षांच्याय आमदारांक मेळटात अशे विनोदी खुलाशे पासून तांणी दिले. नेतृत्व बदलण्याचा प्रश्न तिकडे निरीक्षक नाही आहेत ते संघटनेतले लोक आहेत. राष्ट्रीय संघटन मंत्री फॉलोअप साठी आले त्याच्यावर काही सगळे मंत्री समर्थ आहे आपल्या ताकदीवर आपलं जी खाती आहे ती समर्थपणे ते मुख्यमंत्री म्हणून कोणाकडे चार्ज असेल का मुख्यमंत्री कसं चार्जच असू शकत नाही मुख्यमंत्री ऍक्टिंग सीएम वगैरे तसं काही नाही. पार्टीच्या प्रोग्रामा संदर्भात डिस्कस करपाक ते आयल्ले इंडिव्हिज्युअली जे MLAs वगैरे येवन मेळटात ते तांकां येवन मेळटा भितर ते तिगूच जाण बसले. केन्ना प्रोग्राम रे आतां प्रोग्राम आमचो तो हें आसा रे फाल्यां पासून तो आमचे काव्यांजली आनी तो कार्यक्रम जो आसा तो फाल्यांच्यान सुरवात जाता. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा आनी व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत आनी इर्शाद शेख. भाजपा आनी युती पक्षांच्या कॅम्पांत फुडारी बदलपाचेर बोवाळ चल्ला तेन्ना विरोधी काँग्रेस पक्ष सध्या थंड बसून कितें चलना तें पळयता. मात फाल्यां भाजपान विधानसभा बरखास्त करपाचो प्रस्ताव मुखार हाडलो जाल्यार मात पर्यायी सरकार घडोवपाक आमी तयार आसात अशें विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार म्हणटा. भाजपाचो मंत्री मॉविन गुदिनोन मात विधानसभा विसर्जनाची शक्यताय फाफडून उडयल्या. ज्या वातावरण आहा त्या प्रमाणे सगळेच त्या आडीन दिश्टी पडटा आनी वातावरणा भितर जर डिजॉल्व बी करपाचो असो जर सरकारान जर तकल्यान बी येयल्या हाडीत जाल्यार तुमी हस्तक्षेप करून हें करून दिवची न्हू. एक सिंगल लार्जस्ट पार्टी ह्या नात्यान जर नवीन गव्हर्मेंट फॉर्म करपाची अशी पाळी येता जाल्यार तुमी आमकां पाचारण करचें आमकां संदी दिवची अशें आमी हाज्या पयलीं सांगलें आसा न्ही. आमी गव्हर्मेंट जे चालू आसा ते गव्हर्मेंट उडोवपा खातीर आमी कांयच करची ना. They have made statements also. Their own MLAs are not interested in dissolution. So where is the question of dissolution? आता घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव.
विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो. ऐन चवथीच्या बोवाळांत दिवचल तालुक्यांतल्या शाळांतल्या लोकांक उदकाचे त्रास सोंसचे पडटा. हो पुराय आठवडो तांचे नळ सुकेच उरले. ताका लागून लोकांचे हाल जाले. नळाक उदक नाशिल्ल्यान लोकांच्या टँकराच्या मर्यादीत उदकाचेर चवथ करची पडली. विघ्नहर्त्याक येवकार दिवन परब मनयतना तांकां उदकाच्या विघ्नाक तोंड दिवचें पडलें. ताका लागून शाळांतलो लोक चाळवला. घरान म्हटल्यार उदक तर सगळे पयलीं काम न्हू, सगळे उदका खातीर. उदक नाल्यार कितेंच काम जायना आनी तितून चवथ म्हटल्यार उदकाचें चलत. घरान काम, चवथीचें सगळें काम, त्या खातीर उदक जाय न्हू. हें आनी एक्स्ट्रा काम जालें न्हू उदका खातीर. 3 दीस सामके त्रास जाले. कितें रातची जेवण उदका खातीर आनी कितें येता कोण वाट पळयता तितून आतां मातशें टँकराचें मातशें मेळ्ळें उदक न्हू. म्हणजे हांगासर गणपती कितके दीस आसता म्हाका? 7 दीस आसता, चडशे 7 दीस सगळे. सदो व्हडलो गोंयकाराचो सण, एक हिंदू लोकांचो सण चवथ. वर्सभर लोक जे गणपतीच्या आगमनाचे जे वाट पळयत आसता, अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसता की 3 दीस उदक ना. तेन्ना आयज लोकांचो प्रश्न असो जाला की बाबा घरान जो गणराज येयल्लो आसा तेची पुजा, तेची ती श्रद्धा करपाची, तेची भक्ती करपाचें ती दीस आहा, ते करपाचें की आयज रस्त्यार उदकाक लायनी लागपाचे, हे प्रश्न पडलेलो. आनी दिवचलचो आमदार राजेश पाटणेकर म्हणटा अस्नोडा उदकाच्या प्लांटाचेर पायप फुटिल्ल्यान लोकांचे हाल जाल्यात. ऐन गणपतीच्या टायमार अस्नोड्या जो पाणी प्रकल्प आसा PWDचो, हांगा मोठे मेकॅनिकल आनी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जाल्या कारणान चवथी दिसा लोकांचे भयंकर हाल जाले. आनी तेजो जो मार जो आसा तेजो त्रास हे साळगांव, दुमाशे, आमठाणे, त्याच बरोबर म्हाका दिसता परबरी, थिवी, म्हापसा ह्या लोकांक पण जाले. आनी ह्या वेळार अशा वेळार त्रास जावप म्हणजे लोकांचे अक्षरशः हाल जाले. काही ठिकाणी आम्ही टँकरान पाणी पुरवठो केलो, पण सगळ्यांक खबर की टँकरान पाणी पुरवठो केलो लोकांचे समाधान जायना. अशें आसा की ह्या 4-5 दिसां हो प्रॉब्लेम सुट्टलो म्हणून. कितें प्रॉब्लेम आसलो म्हणजे थंयसर? तेंचे 2 50 MLD जो प्लांट आसा तातले 2 पंप तेंचे हे जाले, बिगाडले. आनी आतां 3 प्रोजेक्ट आसा. एक 12 MLDचो, एक 30 MLDचो आनी एक 50 MLDचो. जो बिगाड जाला तो 50 MLD जाल्लो आसा. त्या खातीर बारीक सप्लाय जी मेळटा ती 12 MLD आनी 30 MLD मेळटा अशें जाला. साळांतल्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. आयतारा सकाळी आक्षे कदंबा बशीक उजो पेटलो. बस थांबोवन सगळ्या पॅसेंजरांक बेगीन देविल्ल्यान कोणाक कांय जालें ना. पूण फाटल्या 2 म्हयन्यान अचकीत कदंबा बशीक उजो पेटपाची ही दुसरी घडणूक. हांगा उजो कित्याक लागून लागलो तो अजून कळिल्लें ना. फाटल्याच म्हयन्यांत पणजेच्या वास्को वचपी बशीक बांबोळे असोच उजो लागिल्लो. मात तेन्ना तो शॉर्ट सर्किटाक लागून म्हणून सांगिल्लें. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. घेऊया आनी एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कितलीशींच वर्सां हुमकळत पडिल्लो मयेच्या निर्वासीत जमिनीचो प्रश्न 19 डिसेंबर मेरेन सुटावो केलो ना जाल्यार 19 डिसेंबरा सावन खर आंदोलन सुरू करतले अशी शिटकावणी मये भूविमोचन नागरीक कृती समितीन दिल्या. मयेच्या जमनीचेर पुर्तुगीजांचो आशिल्लो हक्क ना करपाक गोंय सरकारान 2014 वर्सा विधानसभेत कायदो पास केल्लो. पूण ताकाय सध्या हायकोर्टात आव्हान दिलां. पूण थंय कोर्टात जाय तश्यो जापो सरकार दिना. ताका लागून हो प्रश्न तसोच उमकळत पडला अशें कृती समितीचो अध्यक्ष काशीनाथ मयेकर म्हणटा. गोंय सरकारान जो कायदो केल्लो आसा त्या कायद्याची अजुनूय अंमलबजावणी जायना. नवें सरकार सत्तेर येवन आज 1.5 वर्सां जाता. पण ह्या 1.5 वर्सां भितर मुणकारांक ज्यो सनदी दिवपाची प्रक्रिया जी आसा ही पूर्णपणे बंद पडलेली आसा. आमचो मय मतदारसंघाचो आमदार जो आसा हो आमदार सध्या ह्या प्रश्नान अजिबात तेजें लक्ष ना. आमचो मये भूविमोचन नागरीक कृती समितीचो सचिव आनी उपाध्यक्ष फाटले फावटी ताका मेळ्ळे आनी मेळोन तांकां सांगलेलें तेंच्यांनी की तूं ह्या प्रश्नान लक्ष घाल. आमी आनीक सरकारच्या विरोधान कांयच उलयना म्हणून आमी गेली 1.5 वर्सां जे आसा हे उगी आसले, पण आतां तें शक्य ना. विधानसभेन पास केल्ल्या कायद्यांची बेगोबेग अंमलबजावणी करपा खातीर सरकारान फुडाकार घेवपाक जाय अशें मयेकार म्हणटा. सरकारान सुमार 76 गांवांक सनदी दिल्यो, पण आतां हें प्रकरण कोर्टात पावलां.
आनी आमकां भंय जाला समज हो कायदो जर तर भायर पडलो जाल्यार परत मया गांवाचेर EOQ स्टेटस जो आसा हो परत लागतलो. त्या खातीर आमी सरकाराक विनंती करता की ताबडतोब हितून लक्ष घालून बेग्यांतल्या बेग्यान सरकारान कृती करची, नाजाल्यार आमी 19 डिसेंबराच्या उपरांत खर आंदोलन करतले. मयेच्यान आमचो खबराकार महेश गोयेकार. गोंयकारांची चवथ फकत गोंयांतच जायना, ते जंय आसता थंय जाता. इराकांत काम करपी गोंयकार दर वर्सा एकठांय येतात आनी चवथ मनयतात. थंयच्या कुर्दिस्तानात अवाम मेडिका कंपनीत काम करपी सगळ्या गोंयकारांनी एकठांय येवन मनयल्ली ही चवथ पळोवया. आज आमी सगळे हांगा जमल्यात आमचो आपुलकेचो गणेश चतुर्थी हो सण साजरो करपाक. हो सण आमी गेली 7 वर्सां हांगा मनयतात आनी प्रत्येक वर्सा हो सण मोठ्यान मोठ्या प्रमाणान मनोवपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आमकां खूब खुशी दिसता जेन्ना आमी भारतीय आमच्या देशासून भायर रावन आमची भारतीय संस्कृती भायल्या देशांनी फुलयतात. आज तुम्ही हो सण पळयतात, हो देखावो पळयतात. तो रचला आमच्या कंपनींतल्या मित्रान बाब अमोद पट्टेगांवकर. तो जावन आसा पोंडा गोवाचो आनी आमी सगळ्यांनी तो उबारपाक त्याची पुरेपूर मदत केल्ली आसा. गणेश चतुर्थीची शुभकामना दिता आनी सगळ्यांचे आयुष्य हे भरभराटीचे जावो ही गणपती लागीं कामना करता. गणपती बाप्पा मोरया! गणपती बाप्पा मोरया! आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची हे गोळा शंकरा, हे गोळा शंकरा, हे गोळा शंकरा. भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, तुझे दिसे ना पुजारी, हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, तुझे दिसे ना पुजारी, हो आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची. लवकरिया मोरया, लवकरिया मोरया रे बापा मोरया रे, 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 रे बापा मोरया रे, मोरया रे बापा मोरया रे, मोरया रे बापा मोरया. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.